येया तुम्ही भक्तिकानो ओढा उल्हासान मुडीपुच्या पुण्यशेताक ओढा संतोषान येया तुम्ही यात्रिकानो ओढा भरवशान जुजे वाजा करियना मान उपकारी मोनान पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया येया तुम्ही भक्तिकानो ओढा उल्हासान मुडीपुच्या पुण्यशेताक ओढा संतोषान येया तुम्ही यात्रिकानो ओढा भरवशान जुजे वाजा करियना मान उपकारी मोनान पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया. या पुणतळार हजर आसच्या आमच्या मोगाच्या गोळी बापांक आमी स्वागत करता. लिओ कुटीनायन कुटाम सालेत्तोर 500 रुपये, एलिझा डिसोजा कणंतूर कुटताजे 400 रुपये, मलेरिया डिसोजा फजी 200 रुपये, पाऊल कुटीना हिरावाड 2000 रुपये, ब्रायन अल्मेडान कुटाम प्राणीपुरा 1000 रुपये, अशोक डिसोजा वरकाडी 1500 रुपये, नावना कमन फजीरतान 500 रुपये, मायकल डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये, मिलियाना लोबान कुटाम सुरंगळ 500 रुपये, डेनिस मिरांडा तोडंबील 500 रुपये, नॉर्बर्ट डिसोजा पनीर 500 रुपये, फिलोमिना डिकोस्टा फजीर 1000 रुपये, रिया डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये, एलिझा कॅस्टेलिनो अम्मेंबळ 1000 रुपये, मॅक्लिन डिसोजा परमनूर 2000 रुपये, हेराल्ड लविना डिसोजा मोगरनाड 1000 रुपये, रोशन मार्टिसन कुटाम मोगरनाड 500 रुपये, रोनाल्ड मार्टिसन कुटाम दुबई 1000 रुपये, लॅन्सी शांती पिंटो मोगरनाड 500 रुपये, रायन डिसोजा विटला 500 रुपये, सिरिल डिसोजा विटला 1000 रुपये, लीना रीटा कुटीना अर्कान 500 रुपये, अनिता फ्रान्सिस डिसोजा वरकाडी 1000 रुपये, जोविन प्रदीश कुटीना अर्कान 1000 रुपये, शॉन जेविता लोबो फजीर 1000 रुपये, विक्टर फ्रीडा डिसोजा लूर्दवाड 500 रुपये, अलेक्सन लीना डिसोजा मैंगलोर 2500 rupees, Mr. Francis care of JTC principal Mudipu college 2000 रुपये, cafeteria department staff for the Mullas college of
कंकनाडी 2000 रुपये, मॅक्सिम कुटीन अँड कुटाम मेरमाडी 500 रुपये, कामिल डिसोज अँड कुटाम चर्चवाड 1000 रुपये, लुईस कुटीन आर्कान 500 रुपये, प्रिसिला डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये, लिओ लसरादो पुत्तूर 500 रुपये, वीक्षिता डिसोजा लूर्जवाड 1000 रुपये, जोसेफ मोंतेरो पुत्तूर 500 रुपये, सिसिलिया कुटीन ऐरावाड 1000 रुपये, बॅप्टिस्ट डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये, अमिता सिंथिया नोरोन्ना पानीर 1000 रुपये, आयवन कुटीन आर्कान 250 रुपीज, ग्रेसी डिसोजा मडंका 500 रुपये, आयवन ब्रॅक्स अम्मेंबळ 1000 रुपये, नावनका मन फजीर टाउन 1000 रुपये, वॅलेरियन लीना पिंटो हॉस्पेट 1000 रुपये, मार्सेल कुटीना लूर्जवाड 1000 रुपये, रोजी बर्बोजा मोगरनाड 2000 रुपये, मार्सेल डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये, हिलरी डेल्फिन टेलिस लूर्जवाड 1000 रुपये, ग्रेट्टा डिसोजा फजीर 1000 रुपये, सिल्वेस्टर प्रवीता डिसोजा लूर्जवाड 500 रुपये, अच्युता वेदावती सजपा 100 रुपये, रवींद्र तुलसी कणंतूर 100 रुपये, पाऊल लुईस मोगरनाड 500 रुपये, मेरुला जेन अँड रूथ पर्ल डिसोजा फजीर 500 रुपये, नावनका मन फजीर टाउन 2000 रुपये, सिंथिया डिसोजा फजीर 500 रुपये, राफेल प्रिया डिसोजा एरमाडी 1000 रुपये, फिलिप डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये, नतालिया डिसोजा एरमाडी 1000 रुपये, फेलिक्स शम्मी डिसोजा एरमाडी 500 रुपये, शेल्डन फ्रँक डिसोजा एरमाडी 500 रुपये, जॅकोब डिसोजा अम्मेंबळ 1000 रुपये, फेडरिक जोकिम बेलमंड 1500 रुपये, मॅक्सिम डिसोजा बन्नूर 500 रुपये, मॅग्दलिन अंद्रादे इरावाड 500 रुपये, एव्हलिन वेगस इरावाड 1000 रुपये, रिचर्ड वीना फेरावो सुनांगड 500 रुपये, बेर्नर्ड क्रास्ता बेळा 1500 रुपये, प्रवीण अल्बुकर अम्मेंबळ 1000 रुपये, फेडरिक डिसोजा कुर्नाड 300 रुपये, हेन्सन डेल्फी कुटीना पुत्तूर 2000 रुपये, वॉल्टर डिसोजा मडंका 500 रुपये, रॉईस फेरावो परमन्नूर 1000 रुपये, डेल्मा डिप्सन डिसोजा तलपाडी 1000 रुपये, जेसन डिसोजा फजीर, जेल्सन डिसोजा फजीर 1000 रुपये, हेराल्ड कुटीना मोगरनाड 500 रुपये, रायन डिसोजा विटला 1000 रुपये, नावनका मन फजीर टाउन 1000 रुपये, विक्टर अपोस बळा 500 रुपये, रीटा डिसोजा पनीर 500 रुपये, जेनिशा मोंतेरो अर्कान 1000 रुपये, अनिशा टेलिस लूर्दवाड 1000 रुपये, ब्रायन मेंडोन्सा देरेबाईल 1000 रुपये, लिली सुवारी सम्मेंबळ 1000 रुपये, मौरिस डिसोजा इरावाडे 1000 रुपये, लिली डिसोजा एरमाडी 5000 रुपये, विल्सन पिंटो पाटील 5000 रुपये, पायस अँड कुटम पांडिकट्टा 5000 रुपये, जॉन डिसोजा फजीर 5000 रुपये, फेलिक्स अँड क्रिस्टिन डिसोजा पांडिकट्टा 5000 रुपये, मेरिलन जोर्डन रेबेल्लो कुलशेखर 5000 रुपये, विलियम ज्योती डिसोजा इरावाड 10000 रुपये, मेलिटा डिसोजा राणीपुरा 10000 रुपये, मिस्टर रोशन डिसोजा पांडिकट्टा 500 रुपये. तसेच या दिसाच्या संभ्रमाच्या जेवणाक 100 किलो लोणचे दान दिली जावन आसा. मोगरनाडची मानेस्तीन सिलिव्हॅलियन्स ती हांगासर हजार आसा तर तिने मुखार येवचें आनी तिची मानाची वाद घेजे म्हणून हांव विनंती करता. कोणाचें पण नांव सोडून गेलां या खंयच्या दिसाक दानी हांगासर हजार आसा तर तांणी मुखार येवचें आनी गवळी बापाच्या हातावन तांची मानाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. मोगाचलो सांजू सेवासांक मान करूंक आनी सर्वेस्पोर देवांक अर्घां बलिदानां भेटोवंक एक कुटुंब जावन ह्या पुणशताचे वार्षिक महापर्बे संदर्भी ह्या देव मंदिरांत आमी सर्व सांगाता जमल्या. तुमकां सर्वांक ह्या पुणशताचो अध्यक्षी आमच्या गवळी बापाचे नांवी आनी ह्या पुणशताच्या दिरोक्तराच्या नांवी मोगाचो येवकार हांव मागतां. आज आमी क्रिस्त येण्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता. आयची देवस्तुती पातकी जिणी बदलून जिणयेन परिवर्तन हाडूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. आदवेन काळ सोम्याच्या येण्याक राखून रावचो आनी ताच्या येण्याक तयाराय करचो पवित्र काळ. ह्या अदवेन काळार आमच्या पातकी जिविताची मारोग सारके करून
जिणेन परिवर्तन हाडूंक जाय आसची कृपा सुम्यतावन ह्या येवकरिस्तान जोडून घेवया. ह्या महापरबेचो संदेश भावार्थान वाडलेली बरवशाची यात्रिका. तर मोगाचलो देवान आमकां सांजो जेवासा मुखांतर केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्घां दिवया आनी ह्या संभ्रमाक आधार दिल्ल्या सोमेस्त पासत आमची मागणी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी भेटोवया. तर मोगाचलो ह्या संभ्रमीक फेस्ताच्या मिसाक आमकां आमी आयती करया. एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या देव मंदिराक ह्या पुणशेताक देवाक त्रिएक देवाक भेटोवंक आमी आयल्या. आमकांचो आमी ताका समर्पीत करून देवाचे आशिर्वाद क्रिस्ताचो मोग आनी पवित्रत्म्याची सकत आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवंक आयल्या. एक बदललें जिवीत ह्या पुणतळांत थावन ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना मुखांतर जोडून घेवन फाटीं आमच्या कुटुंबाक या. जेजू देव आमच्या लागीं तो उलयता. तो आमच्या काळजान क्रोस उंड्या रुपार येता. ताका स्विकार करूंक ताका आयकूंक एगडी बरो मौनपणान आमकां तयार करया. हे मिसाचें पवित्र बलिदान फळांदीकपणी देवाच्या कृपेन भेटोवच्याक पवित्र आत्म्याची सकत ह्या गिता मुखांतर आतां आमी मागया. बेंडाच्या वासपान प्रधान याजक आनी हेर याजकांक देव मंदिराक स्वागत करया. त्या उपरांत प्रवेश गीत सगळ्यांनी सांगता गावचे.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. सांजुजे वासाच्या भक्तिकानो मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी प्रत्येक तरान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांजुजेच्या मोगान आयिल्ल्या सर्व भावानो आनी भयणीनो वार्षिक परब सांजुजेच्या मानाक ह्या पूण शेतांत आमी आचरण करना साव हे तिसरो दीस आनी आयच्या दिसाय आमी तेंचं बलिदान देवाक मेचोवचें आमी भेटोवंक हांगासर आसाव. जुजे वासाची मजत ताची कुमोक आमी आशेवन आयल्या. जुजे वास आमच्या पासो तूं विनाती करून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान ताचे कडेन मागया. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांव भेटयतां. तुमचीं तेसावां तुमच्या घरच्यांची तुमच्या कुटुंबाचे सांदे पयस आसले तांच्याय तेसावां पासत हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां आनी हांव मागतां. भावानो भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक हांगासर आसाव. आयच्या मिसाचो संदेश दर्जो आमकां कळयला. बावटान वाडलेली बरवशाची यात्रिकां त्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळटलें. तें कितें आमी आयकत हांव तें हांगासर सोडून वयचें न्हय. आमच्या सांगात आमी तें व्हरून वयचें तें आमी उडास दवरया. हे मिसाचें बलिदान तर फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां आमचें उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवन पातकांची दूख धरण बोक्षाने मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सासणाच्या आनी काकुळदरा देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेळोवंक वेतांव. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर आडखळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता तो स्वताचे वांटेली आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक
एक कोंब फुटतालो आनी ताच्या पाळ्यांतली एक कोंबरी उपजतली. सिरीस परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो आनी जानवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सेरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सेरेस्पराची भिरांत ताची प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांची आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्याक न्याय करून दितालो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतालो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितालो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतालो. प्रामाणीक पोवन ताच्या पेंगटाचो पाट्टो जातालो आनी विश्वास पोवन ताचो कामार बंद. सुने वागोट शेले सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आंसवेल इश्टागतीन असतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बायल भाशेन तोंड कातलो. दुदाचे बालशे सुरपाच्या बिळाचेर केलतले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळान हात घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुना कशें उबो रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवंत जातली. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्याय नीत शिकोवन दी. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका तुझे नितीवंतपण वांटून दी. त्यो न्याय नितीन तुझे परचेची मुनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत कर्ण दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. चंद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्या पर्यांत न्हंयचे तळयेतावन भुमीच्या कोणशा पर्यांत चलतली ताची रासवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतेल्या गरीबांक आदार नातलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो.
सैतलो ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आणि संपूर्ण शांती वसलेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आणि संपूर्ण शांती वसलेली. सां पावलून रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणीके आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणीकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव, तुमी जेजू क्रिस्ताच्या देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाचें करूं. हाजे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाकानू पावतेल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतले बरी तुमी एकामेकांतय मोगान चला. आपण विस्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुरोजा केल्ल्यो बसवण्यो जारी कर क्रिस्तांक जुदेवाचो सेवा कर नमेरलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुलती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव वाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. उद्गार. सर्वेस्परासून मारोक तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशा कुळ देवाचे तारण देखतेले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी स्नान दत्ता जुवांव जुदयाच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावलां. तशेंच विशांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें. अरण्यांत एक तळबोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवांव कर्यालोवेचे वस्तूर न्हेसल्लो आनी ताणें पेंकटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोव ताचें खान. तो वळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दन न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन
योर्दनईत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. फारिजेवा आनी सादुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणास अशी येतले तें पळोवन जुवावन तांकां म्हणलें, हात आग्याच्या पिलानो, येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो कोरण्यो आदारा. आमकां अब्राहाम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच पात्रांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुरड दवरून जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटे परतोवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट. ताच्या वनाच्यो पांयाच्यो वनो वोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपले सूप ताणें आतां हातांत धरला आनी आपली धानी तो आसून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल दितास पळवनात असल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी एक वर्त्या काळार आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ एक हप्तो संपलो. आज दुसरो आयतार आनी दुसऱ्या आयतारा दुसऱ्या हप्त्यान आमकां मेळचो संदेश शांतीचो. शांतीचें राज्य म्हणून आयच्या वचपांनी आमी नियाळ करता. आनी जुबलेवाचें वर्स 2025 बरे वर्साची यात्रेक आमकां जावंक आपोवणें आसा. तें यात्रेक पैन आमी करनासा आमच्या आत्मीक पैन तें. आनी आतां निमाणो म्हयनो डिसेंबर म्हयनो आनी हांगासर आज ह्या पुंतळार सांजुसेवास ह्या पुंतळाची महापरब आमकां आसा संदेश भावार्थांत वाडलेली बरे वर्साची यात्रिका आमी जावंक. तर आज कितें सुमी आमकां सांगता संदेश दिता. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी देवाचे एक निर्मोणेन सुमणयेत हांव गोंयां पावलो. रजेक इल्लेशें भोंवून येता म्हणून, पूण म्हाका भोंवूंक जालें ना. म्हाका ताप आयलो आनी हांव न्हिदलो 3 दीस. पूण सकाळींचें मिसाक वा इगर्जेक या म्हणून एक 2 वर्त्या इगर्जांक हांव पावलो. एक आग्नेलाची पिलार पदरापांची आनी एक लागीं म्हाका कळीत नासलें सांजुसेवास ताची जल्मल्लो गांव, ताचें घर आसा थंयसर. लागसरच एक ओरेटरी एक चापल खोपेल आसा, जंय हांव थंय पावल्या वेळार मिसाक सकाळीं म्हाका एक विशय सांजुसेवाजा विशयान कळीत जालो. हो सांजुसेवाजाचें चरित्र आमकां गोत्त आसा. गोंयांत जल्मोन वाडोवन ह्या जाग जाल्लो. उपरांत ताका देवाचें आपोवणें म्हणलें बरी मिशनरी जावन श्रीलंका पावलो. आनी अशें वेतना आमच्या गांवाक हांगासर आयलो. वा कुंदापूर आनी एक जागो आसा कन्नडा कुद्रू, थंयसर तुमी गेल्यार एक ल्हानशें कोपेल आसा. हांवें थोडे पडी थंयसर गेलां, हांगासरय आयलां. हो सांजुजे आज आमी ताची परब आचरण करता. हांगासर भावार्थांत वाडलेलो बरोवशेचो यात्रीक आनी खंय गेलो ताणें भावार्थ सर्गीचें रास शांतीचें परगट केलें. आज ताचे मुखांत देवाक अर्गां दिता, मागता. पूण ताच्या त्या घराक वा त्या चापलाक गेल्ल्या वेळार एक विशेश गजाल कितें म्हळ्यार वो ल्हान आसतना खंय घरांत पंथ्यार उठोवन त्या कोपेलाक वेतालो. खंय पंथ्यार वेतना
थंयसर कपेलाचें बागेल उक्तें जायनातलें पूण ताका त्या कपेलाचें बागेल अजापी रुपी उक्तें जातालें गे पळयात असो भावार्थ मिरेकुलसली तें कपेलाचें बागेल उक्तें जातालें आनी तो वचोन मागतालो घंटेभर मागतालो खंय आनी अशें मागोवन तें भावार्थाचें बी तेन्नाचें तें आल्लें किर्लल्लें वाडिल्लें आनी आयच्या संदेशा प्रकार भावार्थान वाडलोलो बरोवश असो एक यात्रेक तो जाल्लो आनी हें घडीत म्हज्या मतीक आयलें हांव हांगासो आयचो नियाळ हांव तयार करता आसतना तसो संदेश आमकां आज सोमीन दिता आयच्या पयल्या वाचपान पळया इसाया प्रवादी असिरियन धाड गेल्ल्या वेळार तांकां बंदेंत व्हेल्ल्या वेळार इस्रायल लोकांक काली उरिल्लीं थोडीं जाणां सुदाची इस्रायलाचीं आनी तांकां इसाया प्रवाताचो प्रवाद तो आनी तो तांकां धैर्याचें उतर दिता बरोवशाचें उतर दिता आनी म्हणटा कितें म्हणटा 11व्या अवसरान तो म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटचलो ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली जेस्से दाविदाचो बापूय आनी आमी जाणाव दावीद राय देवान विंचलोलो पवित्र पुस्तकान ताचे विशयन मात्र बरयलां कितें बरयलां हो देवाच्या काळजा सारको मॅन आफ्टर गॉड्स हार्ट 40 वर्सां आनी थंयसर तें शांतीचें राज्य आसलें दाविदाच्या काळार आनी आज इसाया प्रवादी तो प्रवाद कर लोकांक धैर्य दिवन सांगता शांतीचें राज स्थापन जातलें म्हणून आनी इसाया आमी म्हणयेत भावार्थांत वाडलोलो बरोवशेचो यात्रेक आनी आयच्या सुवार्तेन पळया आनी एकलो आमकां आसा ताचे मुखार देव उलयता स्नानीक सुवांव कितें म्हणटा ताचें जिवीतच एक साक्ष जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक तो आयिल्लो वाट तयार करा रस्तो नीट करा ताचें जिवीत सादें सोंपें ताच्या जिवीत आनी ताचो संदेश आयच्या वंजलांत मत्तेवस वंजलावसवर 3 तो म्हणटा पातकी चिनी बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां हो जेजूचो शर्माव जेजूचो पयलो शर्माव खंयचो मार्काचो वंजलावसवर 1:14 आनी 15 जुवांक दन बंदेन गेल्या उपरांत जेजू आयलो आनी म्हणालो वेळ लागीं पावलो सर्गीचें राज लागीं पावला आमी एक गीती आसा वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविकताचो ताळो सर्गीचो माळो तसो संदेश स्नानीक सुवांव आनी लोक हारी हारीनी वेतालो थंयसर साधू सेव फारिझेवी गेले पूण स्नानीक सुवांव तांकां सांगता कितें म्हणटा तुमची चिनी बदल्ल्या म्हणून दाखोवन दिवंक करण्यो आदारा शो रिपेंटन्स बाय युअर फ्रुट्स तसल्यो करण्यो आदारा म्हणून तो सांगता एका रितीर आमी म्हणयेत तोय भावार्थांत वाडलोलो स्नानीक सुवांव बरोवशेचो एक यात्री तो भावार्थ बरोवसो तो दिता तर मुगाळ भवनो आनी भयणीनो आज आमकां आज ह्या वार्षीक महापर्वेक आयिल्ले आमी सोमी आमचे कडेन उलयता हरी एकल्या थंय आमच्या काळजांत उलयता कसलो संदेश आमी कितें करयेत आयच्या संदेशा प्रकार भावार्थान वाडलेलीं बरोवशाचीं यात्रिकां जावं आज आमी पळयल्यार आमकां आदर्श आसा जेजू आसा खंडीत सांजुजेवास सांत आसा ताची देख इसाया प्रवादी आसा स्नानीक सुवांव आसा आज आमी कितें करयेत आमच्या संवसारांत आज पळयल्यार आज भोंवतणी बें आसा आज फोट सत म्हूण रुजू करचेले आसात ते आमी म्हणटा एक नरेटीव फोट सत संवसारांत आनी सगळ्या विविध राष्ट्रांनी आमच्या देशांती आमच्या गांवांत आसा म्हाका वर्ड मेळटना सुमार 17 वर्सां आदीं तो बेसपा वर्ड दितना ताणें म्हणलें तुमी ह्या जाग जावंक येतात आमी 5 जाणांक वर्ड दिता आसतना
आनी ताणें म्हळें आतां ह्या जाग जाल्या उपरांत तुमी चिंतूंक पुरो सगळो संवसार बदलिता म्हणून. थोड्या वर्सांनी 10 वर्सां उपरांत कळटा संवसार बदलूंक जायना. सो आनी 15-20 वर्सां जाल्या उपरांत एटलिस्ट म्हजी प्रगस म्हणी हांव बदलिता म्हणून तुमी तशें करूंक पुरो, चिंतूंक पुरो आनी करूंक पुरो म्हणून. मागीर एक 25 वर्सां रुपयोत्सव आनी 25-30 वर्सां जाल्या उपरांत मागीर संवसारी बदलूंक जावना, फिरगजी जावना. देखून कितें करया, म्हाकाच बदलया. सो मोगाळ भवा आनी भयणी, आमकां संवसार बदलूंक जावचो ना. मागया, वी प्रे. आमचो देश बदलूंक आमकां जावचो ना. फुडाऱ्यांक वा आमचीं कुटुंबां वा हेरांक आमकां जायना. ह्या क्रिस्तिनाच्या काळार शुभलेवाचें वर्स आज आचरण करचें फेस्त आमकां आमी पळोवया. आमचे थंय कितें म्हणी आमी बदलावन हाडयेत गे खंडीत जाता. आमच्यानच आमकां बदलूंक जावचें ना, म्हाकाय जावना. ह्या जाग जावन आज हांवें रितिऱ्यो दिल्यात. हांवें पळयल्यार हांवें म्हाकाच बदलिल्लें 0. पूण सुमी आमकां बदलिता. देखून त्या भावार्थान बरोवशान आमी येता, मागता. आज क्रिस्तिनाच्या काळार आमी कितें करयेत. आज परिस्थिती पळोवची नाका, आमचें उणेपण पळोवचें नाका, आमचीं पातकां वा कितेंय कश्ट कितें आसा ते सुमयाक दिवया, सुमयाक म्हणया. एक शब्द आमी वापरता, मारानाथा म्हणून. मारानाथा म्हळ्यार घालें, कम लॉर्ड जिजस. सुमया तूं म्हजे थंय ये. म्हज्या पातकांत ये, म्हज्या उणेपणांत ये, म्हज्या कश्टांत ये. हांवें एक बरो भावार्थान वाडलेलो बरोवोसो एक यात्रीक जावचें. म्हाका फावो कर. देखून आज जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा, हांव ताच्या पांयांच्यो वानो सयत व्हांवोंक योग्य न्हय. तशें म्हळ्यार ल्हानशी करणी त्या सुमया खातीर करची, मोगान करूंक फावो न्हय म्हणटा. म्हळ्यार तें ल्हानशें केल्यारय व्हडलेंच. सो देखून आज आमकां सुमया आसा, धैर्य दिता. भावार्थांत वाडलेलीं बरोवशाची यात्रीक आसा. हांव तुमचे मुखार मोटव्यान 3 शब्द दवरता. 1, बिलीव. पातयेव्या सुमया आसा, तो खंय आसा, आमचे थंय आसा. पवित्र आत्मा आमकां बावतिस्मान मेळ्ळलो आसा. सो पयलें आमी पातयेवचें. आमचे सुमे देव आसा, गॉड इज विथ अस. देव आमकां वायट करिना, पवित्र आत्मा बरेंच करता. आनी ताणें दिल्लो तो भावार्थ रोमाकारांचें 15:5 असलो बरोवसो निराश करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकां देवान तसो मोग आमच्या काळजांत दराळ वतला. सो बिलीव, पातये. पूण पातयेल्यार पावना. तुमी घरांनी च्या कॉफी करतात वय गी. च्या कॉफी करून साकर गोड घाल्यार पावता गे. कालेंगरीचे गोड जायचे जाल्यार किरयचे. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी मागया. लेट्स प्रे. हरी एक दीस ह्या पवित्र आत्म्याक सांगाताक घेवन लेट्स प्रे. लुका वांजेलावसो 11:13 वळ म्हणटा, तुमी खोटी जावन आसून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात, आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या दराळ मापान तो सर्गीचो बाप पवित्र आत्मो दिता. जुजेवास पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सक्कड गेल्लो. स्नानीक सुवाळी तसोच इसायाचो प्रवादी तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. आज तुजे थंय म्हजे थंय तोच आत्मो आसा. सो आसा, पातयेवन मागया. तिसरें, मागल्यार मात पावना, कृपा आसा. कांय म्हणी इल्लें बरें करया. जेसू बरें करीत गेलो आनी हे सांत आनी कोणाचें आदर्श आमकां आज आसा तांणी केलें. तुवें आनी हांवें करयेत. बरें करया. आमी नकारात्मक जावचें नाका. आमचे थंय कितें म्हणी बदलावन जातली आनी त्या दाळा आमचो गांव, आमचो देश आनी हो संवसारी खंडीत बदलतलो. शांतीचें रास, सर्गीचें रास स्थापन जातलें. जेजू म्हणालो, सर्गीचें रास खावच्यान पियोवच्यान ना, नीत समाधान पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यान आसा. तिगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. मागया आज ह्या बलिदानांत सुमयाची कृपा. पवित्र आत्म्याची रोमाकारांचें 15:15-13 वळ म्हणटा,
देव बरवशाचें मूळ जावन आसा. पवित्र आत्म्या ते आमकां तो संतोशान समाधानान भरता. त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो बरवसो वाडोवंक बावर्थाची आमी बावर्थान वाडलेली बरवशाची यात्रिका जावंक तूं फावो करता. ती कृपा आमचे खातीर अशा कोणा खातीर आमी हांगासर मागोवंक आयल्या समेस्तां खातीर मागया. तो सुदैव पवित्र आत्म्याची बावर्थाची कृपा दिल्लो आयच्या बलिदानांत आमकां आमची मागणी ते सवा आशिर्वादीत करूं. आमेन. भावानो भयणीनो, आमच्या बावर्थाची उच्चारणी आतां सदमंता म्हणून आमी तो उच्चारया. सदमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक ताच्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अवकार मर्यादा जल्मलो पंचप्राचा काल ताणें कस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सरलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उज्याक बसला तेन्ना जिवांची आनी मेल्ल्यांची खुशी वयतलो. सदमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक पुताचो एकतार पातकाचें मोक्षाने कुडीचें जेवणपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक आमी भेटोवया. तो आमी मागिल्ल्याच्या चड आमकां दिता. पूण जेजूर म्हणा मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून देखून आमच्यो गरजो व्हडा पातयेन देवा मुखार आमी दवरून ताची बेसांवां ताची कृपा ताचो आदार आमी मागया. मोगाळा बाप्पा, सोडवण्याचे येवजण पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या उतराकरणांनी परगटूंक आनी पुनर्जीवन सोम्यातय तिजो बावार्थ आनी बरवोसो तीर करूंक तुजो आदार मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे तशेंच समाजाच्या आडळते चलयतल्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांच्या अधीन आशिल्ल्या सर्वांक तांच्या अभिवृद्धीच्या वावरा मुखार भरवशान भरच्याक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी असलेल्या मेज पिडेस्तांक तुका समर्पिता. तांचे कस सोसूंक बॉल आनी सोंसणीकाय दी. तांची सेवा करतल्यांक कोरो संतोष लाभय. अशें तांणी सर्वांनी बावर्थान दृढ जावन बरवशान जिवच्याक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी तांचे जिणेन मेळची पांतावणां धैर्यान फूट करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे बरवशान जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्या वाटेन चलोवन बावर्थी जिविताक सदांच साक्षीशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे महापरबेक विविध रितींनी दान दिल्ल्या सोमेस्त दानींचेर आनी वावऱ्याड्यांचेर तुजी विंचणार आशिर्वादा घाल. तांच्या सॅक्रिफीस आनी त्यागाक प्रतिफळ लाभय. तांकां सोमेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी सदांच तुज्या पुता जेजूचेर अखंड विश्वासानी बावाट दवरूंक आनी कश्टां कांता वेळार दंडल नासतना तुजेर बरवसून जिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ बापा, आमच्यो थोड्यो गरजो हांगासर आमी परगट उचारल्यात. जायत्यो गरजो आमच्या काळजांत आसात, त्योय आमी काळजांत हांव तुका समर्पिल्यात. ती दयेन तूं ह्यो सर्व आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर. कितें आमकां गरज आसा तें तूं जाणाय. आमकां तुज्या पुतान दाखयल्ल्या वाटेन चमकोंक समाधानाची बावर्थान भरलेली बरवशाची यात्रिकां आमी जावन जियोंक जेजू तेय व्हड पातयेनी आमी दवरून जियोंक आमकां गरजाची कृपा दी. आमच्यो गरजो तुज्या हातांत आमी दिता, त्यो तूं स्विकार कर. तूं आमकां सर्व तुज्या बेसांवांनी भर
हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेवंक आयिल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर हें पुनशत तुज्या मानाक आमी तें समर्पितांव आनी ह्या पुनशतांत आयिल्ल्या सगळ्यांक तुजी बेसांवां घेवन पाटयेचें संतोशाचें समाधानाचें वातावरण आमकां सदांच लाभय ही सोरमची मागणी बापा तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. For
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारय ह्या बटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. आनी अशें त्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीवनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावनच ते पुर्यान तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावरताचो गुट परगटुया. आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलिदान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगिवंत ओंकार मरियेच्या, तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या, सांजुचे वजाच्या आनी समेस भक्तां संगतात वेमिंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवन बापाच्या, पेटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या, संगी लुईस पावल, पवी सभेच्या स्मेस गवळ्या आनी मनियऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवी सभेक वावरतात आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे वचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागन आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां तो मोगान आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुझे जेवणाच्या दाखोवना तुझ्या शरणांत म्हाका भलायकी मेळटली. आतां कुमगार सेवचो वेळ. नमेरलेल्या जाग्यांनी म्हणयारी कुमगार बांदतात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटाना व्हडल्यान आमेन
म्हणून भावार्थाची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.
मोगाचो न्हू जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमकां सर वायट विघ्नांतल्यान वरांतल्या उगडांतले वायट सक्तींतले पिडे शिडेंतल्यान ताणें आमकां निवारला, गूण केला, राखून व्हेला. जायतीं अजापां आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेन दियेसीसीन सगळ्या संवसारार अजुनी घडूनच आसा. जेजूक आमी अर्घां दिता आसतना आमचो भावार्थ तो दृढ करूंक, तीर करूंक, कश्टाकांत वेळार, पिडेशिडे वेळार बरवसो संडी नासतना, निराशी जायनासतना आमचें जिवीत धैर्यान तें फुडें व्हरूंक त्याच जेजू लागीं आमी मागया. आमकां आमी ताका समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबादारांचो आवय बापूय, भुरगीं बाळां, भाव भयणी, बुडली माय, परगांवांत आसलेल्या बसत आनी विशेश करून आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिला. गवळी बापांचो, याजक धर्मिकांचो आनी सर्व लायक मुखेल्यांचो आमी उगडास काडून तांकां देवाक भेटोवन दिवया. हें सगळें पुणशेत आनी हांगासर वावुरच्या हर एका सांद्यांचेर तसो जेजू आशिर्वाद घालून दी. तांची कुटुंबांत तो आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागया. आनी आमचे थंय असो तो भावार्थ आमी जिवो करूंक, तो जियोवंक आनी तो परगट करूंक गरजेची कृपाय आमी मागया. तर मोगाच्या न्हू एका थाळ्यान सर्व धेण्या कृपया आशिर्वादा खातीर जेजूक अर्घां दिवया. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगळां तुका सुमया जेजू, आराधान तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, हालेलुया तुका सुमया जेजू, होगळां तुका सुमया जेजू, अर्घां तुका सुमया जेजू. तुका
कणवळ्या बापा, या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आता मिसाचे संभ्रमीक आशिर्वाद त्या उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली तो निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची मेटां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशा सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. एक घडीभर ह्या पवित्र तळार तूं आनी हांव आमी पावल्या. कितें म्हाका मेळोवंक आसा, कितें म्हाका जावंक आसा, कितें म्हज्या कुटुंबांत घडोवंक आसा. म्हजोच भाव, म्हजेच भयण, म्हजोच बापय, म्हजीच आवय, म्हजेच पूत, म्हजेंच धूव, म्हजीच सासूमाय, म्हजो मांव, म्हज्या कुटुंबांची म्हजी नात्रां जावं पुरो. कोणा खातीर हांव मागोवंक हांगासर पावलां. आजकाल मोगाचे न्हू, कितलेशे जाणांचे फोन येतात. फादर, कॅन्सराची पिडा 3ऱ्या स्टेजीर. म्हजो भुरगो सांगलें आयकना, मोबायला फाटल्यान आसा. 3री, 4थी, 5वी, 6वे क्लासींत मोबायल सोडूंकूच आयकना. कितलेशा कुटुंबांनी समाधान ना. कितलेशा कुटुंबांनी घोवा बायलां मदें समजणी ना. वडिलां भुरग्यां मदें समजणी ना. आनी कितलीशीं जाणां विविध रितीच्या मारेकार पिडे कश्टांची आसात. आजकाल कारितीची भिरांत उपजोवची कॅन्सराची पिडा ल्हान प्रायेरच असल्या पिडेक वळख जावन कुटुंबांची देदेस्पर जातात. ह्या सर्व आमच्या भावा भयणीक ह्या घडये समियांच्या पांयतळी आमी हाडया. केदळ आमी सांगता मेळोन एका ताळ्यान देवाचो आदार सोदता. आमचे मदें, आमचे थंय, म्हजे थंय असेर हें घडटा म्हणलें एक दृढ निर्धार तुवें आनी हांवें धरलो जाल्यार खंडीजान हें बरेंपण घडटा. कितलेशा जाणांनी मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागला. तकलेन कितें गीत जाता, खंयचेंय काम करूंक जायना. काळजाची पिडा, रक्ताची पिडा, साकरेची पिडा, मोतीची पिडा, पेंटा दूख, गांठी दूख, हाती दूख, जायत्या दुखेनी आमी कश्टात आहों. उतर प्राय राशी हांतुळणार कश्टातना तांची जतन करतालीं घरां कश्टातात. पियोवण्या वरवीं मादक द्रव्याक वळख जाल्ल्या कुटुंबांच्या संद्या वरवीं कितलेशा कुटुंबांनी कश्ट भोगतात. ह्या समेस्तांक समियांच्या पांयतळी आमी हाडया. हांगासर आमी संभ्रमाचरण करता. ह्या संभ्रमा फाटल्यान देवाचे दैवीक सकत आमच्या ह्या पवित्र थळांत हांवन आशेवच्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवंक आसा. ह्या घडये सांपुरो माध्यमाचेर हें पळोवन आसच्या सर भक्तिकांक आमच्या गवळी बापान हें भलायकी बरीत मागणें करता आसतना, बरी भलायकी मागता आसतना आम्हा सर्वां
वर्त्या आशेन उर्बेन आशेत आसतना सोमयांचे अचर्ये आमचे मदें जावं दी. ह्या सर्व पिडेस्तांक बरेपण मेळोवन दी. आमची ल्हानां भुरगीं भावार्थान वाडचीत आसलीं. आमचे युवा जण भावार्थाक रुजवात दिवचें आनी सांगाताच आपल्या शिकपांत जैत जोडटा आसतना जिणयेंत बरो फुडार ताणें विंचूंक आसा. आमचीं कुटुंबां समाधानाची मोगाची जायजय आमच्या वडिलां मदें भावार्थाचें तेल सदांच आशिल्लें आसून भावार्थाचो दिवो पेटलो आसच्याक सर्व आमचे कुटुंबां सोमयांच्या पांयांतळी दवरया. ह्या पवित्रार आयिल्ल्या हरिएका भक्तिकाक फाटल्या 3 दिसां हांगासर जावच्या नोवेना वेळी आनी वर्सां मदें केदाळय भेट दिताल्या हरिएकल्याक सांजचे वाज बापा तावन ताच्या विनवणे मुखांतर देव हरिएकल्याक आपडून दी, बरेपण करून दी. सोमयांच्या त्या कडवळांतल्यान वळिल्लें तें रगत हरिएका पिडेस्ताक गूण करचें, नितळ करचें, भलायके बरीत करचें आनी एक नव्या जिवितांत परिवर्तीत करचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. हरिएकलो आमी हात जोडून हें मागणें जाता आसतना कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा, कोणाक आमचे कडेन मागोवंक विचारला आनी कोणें आशेवन कोणाय कडेन सांगूंक जायनासतना देवाचेर भरवोसून जी येतात त्या सोमेस्तांक सोमी ताच्या दैवीक कृपेन बरोवन दी, गूण करच्या सक्तेन तांकां बरोवन दी आनी ह्या मुखांतर भलायके बरी जिवीत म्हाका तुका हांगासर जमल्ल्या हांगासर येवच्या हांगासर बरेपण आशेवच्या हरिएका भक्तिकांक पडोवन दी. ह्या पवित्र थळा खातीर विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्सूंच्या हरिएकल्याचेर सोमी तांकां सदांच भलायके बरी जिवीत फावो करून दी म्हूण मागया. सोमेच्या नांवी आमचो आदार. कसला सर्गानी संसार सोम्यान देग म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजे सरशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. सर्व दयाळायेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुजे वासाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगतपणांत जोडिल्लो दैवीक अनुभव शास्त्राचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತರಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Ata ya punshataso direktoru manadik bab asisi rebello din wasneti indonutraangeun amche sove. सांजुजे वाजातय म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो, ह्या पवित्र थळार आसच्या ह्या भक्ता थंय पातयणी दवर. ह्या पवित्र थळार ताचे तावन बरेपण जोडच्याक ह्या महापरबेच्या संदर्भी आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक, आमच्या गवळी बापांक, पाद्र्याबांक, धार्मिकांक, मुडीप फिरगजगारांक, सर भक्तिकांक, दियेसजे तावन तशें दियेसजे भायर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक फेस्ताचे शुभाशय आमचो गवळी अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्दानाच्या नांवी हांव तुमकां पाठयतां. मोगाचेनो,
जिबल्यो वरस बापसाहेबान समियांच्या ह्या हजरपणाचें करता आसतना ह्या पवित्र थळार भक्तीपण सुरू करून 25 वर्सां ह्या म्हयन्यांत आमी हांगासर संपयता आसतना दोडतो जिबल्यो आमकां जुजेवाज बापाच्या भक्तिकांक आनी आज हाचे 25 वर्सां जावन आज पर्यंत आयिल्ल्या सबारांनी उद्गारलें आसा. सुरू हांव येता आसतना त्या झडकुटा मदल्यान चलोवन ह्या गुड्यार पावुल्लीं आनी हांगासर पावता आसतना त्या दळ आमच्या कालार प्लास्टीक बाटल्यो नातल्यो, उदक काडची संवय नातली. आमी येवचें तान लागून कोणाच्या घरा उदक पिवन वेचें आसलें. पण हांगासर आयिल्ल्यांनी त्या पणकोल्यांतलें उदक पियोवचें, शिशल्यांनी भरून व्हरचें, पण काडिल्ल्या तशें उदक भरचें आनी येदोळ पर्यंत तें उदक थंयसर आसचें आमी पळयता. इल्लें तिळीचें पडलां, कारण इतलेंच. असर हें वैगी न्हैगी म्हण पळयचें म्हणून थंयसर तवळच्या पाद्र्याबान, लुद्रीक पाद्र्याबान थंयसर एक बांय खणली 60 फीट. एक थेंब उदक मेळो ना. पूण त्या पणकुल्यांनी उदक येवनूच आसलें, लोक पियोनूच आसलो, शिसल्यांनी भरून घरा व्हरनूच आसलो, पूण उदक अखेर जावना. पण त्या वेळार हांगासर ह्या सुत्तुरांत सुमार 100 बोरवेलां काडलीं. खंयच्याय बोरवेलांत उदक ना. निमाणें जुजेवाज बापा कडेन सांगून ह्या फोणकुल्यांनी तूं उदक दिताय, पण हांगासर ह्या परिसराक भायर थंय उदक काडचें सारकें जाता गी म्हूण सांगून ताचे उपरांत बांय खणली आनी हांगासर तुमी सकयल पळयतात. देखून थंयसर भरून येवचें उदक त्या बोरवेलांत भरून येवन आसा आनी आज ह्या सगळ्या सुत्तुराक त्या बोरवेलांतल्यान उदक हांगासर खंय उदक मेळना. पूण हें एक अचर्य हांगासर घडिल्लें. आनी आज जावं पुरो त्या पुडकुळान आमी पळयता आसतना तिळटा आसतना थंयसर मुळांत उदक आसा आनी हें ह्या थळार आसचें एक अचर्य. आनी असले अचर्येच्या थळार मुडीपूक पयलो विगार जावन आयलो बाबा ऑल्वीन डिकुन्ना ह्याच गवळी बापाच्या सहकारान निर्देशनाखाल आनी ताणें तांकां दिल्ल्या त्या सलाहे परी हांगासर भक्तीपण आदारून 25 वर्सां ह्या थळाक संपतात. मुडीपूच्या इगर्जेक 20 आनी 7 वर्सां 8वें वर्स चलता. तशें म्हणटा आसतना तांच्या मुखेलपणान हांगासर जाल्लें आनी तवळ गुडो आसलो. आज मस्त बदलावण हांगासर जाला. आनी हें कशें जुजेवाजाचेंच अचर्य. हांव वयल्ल्या सुरवेर हांगा गुडोत आसलो वयर सकल्या पर्यंत. एकल्यान रिक्षा रावयली. तो रिक्षा लागीं वेता आसतना ती रिक्षा लोळोन गेली तोय आनी तो रिक्षा दोगांय पलटी. आनी त्या दिसा चिंतलें हे इल्लोसो गुडो काडिचे, पूण कोणा कडेन सांगचें, खंयसान पयशे विचारचे. एकलो कोणी भक्तीक तुमच्या बरीत आसलो आयलो आनी म्हज्या कडेन विचारूंक लागलो कालें जावंक आसा फादर. आनी हांवें सांगलें पोर एकल्याची रिक्षा अशी पडोवन थंयसर पलटी जाली, पूण कांय जावना, रिक्षाकी कांय ना, त्या मनशाकी कांय जावना. आनी त्याच कडेन ताणें ताच्या सेक्रेटरीक आपयलें आनी 3 लाख म्हजे थावन तुमकां दिता म्हणून थंयच हॉलांत ताणें सांगलें. आनी थंयथान सुरवात जाल्लें कांय 3 लाखाचें काम. कांय कितले लाख गेला ती म्हाका कळीत ना, जुजेवाजानंत केला. आनी हांगासर जायती बदलावण जाला जाल्यार लोकांचेंच सांगतपण ह्या थळार पयशे विचारची संवय ना आनी म्हाका हांव करिना. पूण जुजेवाजच थोड्यांक सांगता. पळय तुमी ह्या दिसांनी TV पळयतात. वयर आयिल्ल्या सुरवेर चिंतलो TV घालीचे, TVची रेट चिंतना भिरांत दिसता. पूण कांय जुजेवाजान कोणाची एकल्याच्या कानान पुंकलें ह्या थळार इतलें भक्तीपण जाता आसतना TV दिचे न्ही. ताणें हांगासर त्यो दिसच्यो 3 TV आनी सांगाताच आमकां हांगासर लायव्ह करचें जाल्यार जाय आसची ती सवलत अशें 2.5 लाख ह्या TV खातीर. आनी सांगाताच थंयसर श्रायनाच्या वयर एक तांबडो लायट आमी पळयता 1,10,000 त्याच मनशान दिला. आनी सांगाताच आमच्या फिरगज हांगासर येवचे भक्तीक आसात. आनी थंयसर एक खांबो उबारला मुखारच सोबीत आसा. आनी त्या खांब्याकी जुजेवाजानंत सांगलें कोणा हें थळ मुखल्या दिसांनी कांय एक बॅसिलिका जावन बदलाचें जाल्यार ताका एक सुरवात जाय तशें एक बरो खांबो थंयसर घाला. लागीं 5.5 लाख ताका पडल्यात. आनी सांगाताच आमचें पाकी हांगासर 25 वर्सां जाताना इल्लें
तरणाटो आसलो म्हातारो जाल्ल्या बरी पोवंक सुरू जालें आनी वयलो वांटो आमच्या गवळी बापाक सांगून लागीं लागीं 25-30 लाख DSC दितावन मेळ्ळे आनी ताचे उपरांत लोकांनी कोणा जुजे वजान सांगून लागीं लागीं 50 लाखा वयलें काम तें पवनांतल्या बरी केलें आनी ताच्या उपरांत हांगासर उदक रावलें पूण सकयल पोवंक सुरू जालें पूण परत्यान जुजे वजान कोणाक एकल्याक फुंकलें आनी तो म्हणलो फादर तें शिटी घालया इल्लें सोलयसार जाता 10 लाख आपूण दिता म्हणून ताणें दिलें आनी अशें सगळे शिटी थंयसर घाल्ल्यो पळयतात आनी हें सगळें बरेंपण जावनूच आसा गवळी बापांनी सुरवात तांच्या वेळार सुरू जाल्लें आनी आतां हांगासर जायतें बदलावण घडता जाल्यार हाका जायत्यांचो आदार आसा आनी सांगाताच गवळी बापाचें हजरपण ह्या जाग्याक आमकां एक प्रेरण जावन आसा मोगाळ भक्तिकानो जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणल्यार ध्येयाखाल फाटल्या 20 आनी 2 वर्सां आमच्या मंगळूर DSCचो गवळी जावन मोगान जतन घेवन सर्वांच्या आत्मीक लौकीक आध्यात्मीक सामाजीक बरेपणा खातीर वावर केल्ले आमचे मोगाळ निवृत्त बिस्प अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल सोज मिसावांत वर्ती उर्बा दाखोवन आफ्रिका सामे बिदर आनी गुलबर्गा DSCच्या उदरगतेक तुमी मूळ कारण जाल्यात तुमच्या ध्येया प्रमाणे सदांच मोगाळ मैपासी खुशाली आनी जावन सर्वांच्या गरजांक तुमी स्पंदन केलां सांजुजे वाजबापांतय आनी ह्या पुणशेतांतय तुमकां मोग आनी भक्तीपण वर्तें जावन आसा फाटल्या हर एका वर्सा सांजुजे वाजबापाच्या परबेक तुमी आयल्यात आनी हर एका वर्सा हांवें सांगचें मुखल्या वर्सा आयताराचें संभ्रमांचें मीस तुमी करी जाय भलायकी आसल्यार हांव येता हांवें सांगचें जुजे वाजबापा कळीत आसा केदोळ तुमकां भलायकी दिजेगी म्हूण सांगून पळया कालच बिस्प त्रासी वचून थंयसर एका कार्यक्रमांत वांटो घेवन मीस पेटोवन थंयसर आयल्यात पूण आज सकाळीं हांगासर पावल्यात जुजे वाज भलायकी दिता मुखलीं वर्सां तुमी हांगासर ये जय आनी ह्या पवित्र जाग्याचें पवित्रपण तुमचें हजरपणान सुरवात जाल्लें तें मुखारसून वसा जाय म्हणली आमची आशा जावन आसा आज हांगासर येवन मिसाक प्रधान याजक जावन येवकरिस्त भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मोगाळ गवळी बापानो तुमकां ह्या पुणशेताचो अध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्दाना आमच्या गवळी बापाच्या नांवी पुणशेताच्या समितीच्या सर्व साद्यांच्या नांवी तशें हांगासर सांगाता वावर करचो बाप विकास पिरेराच्या नांवी तुमचो उपकार बावडता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाचो गुर्त जावन तुमकां जुबलेवाचो ते एक ल्हानसो शाल तशेंच जुजेवाजाची ल्हान इमाज दिवंक आमी आशेता बापानो तुमी मुखार ये जय आयच्या दिसा ह्या प्रधान मिसाक शर्मो दिल्लो आसा मुल्की दैवीक रेतीर मंदिरांत सेवा दिवन आसचो बाप अनिल फेर्नांडीस गांवांत परगांवांत ते नांवाडदीक न्हय तांच्या कामांनी न्हय तांच्या शातेंत बगर देवाचें उतर परगट करच्यांत आनी तांकां हांवें परत फोन करून विचारता आसतना गवळी बापाक इल्लें पुरासण जाता तुमी एक शर्मो सांगात जे म्हणटा आसतना खुशयेन म्हजें टायम टेबल पळयता पळोवच्या आदी हांवें सांगलें जुजे वजान तें खाली दवरला आनी पाद्र्या म्हणालो हांव आसा येता आनी पाद्र्या फादार अनिल तुमी हांगासर पावल्यात सांगाताच भक्तीपणाक एक
मार्गदर्शन तुम्ही जावन आसच्या त्या थळार तावन आमच्या ह्या भक्तिकांक तुमचे तावन देवाचें उतर आनी ह्या अद्वैताच्या काळार क्रिस्ताचे येण्याक राखो रावोंक आनी सदांच आमी घरा वेता आसतना कितें ओरिजें म्हणून तुमी उडास केला हें सगळें आजच्या दिसा आमकां देवाच्या उतरा रुपार मोडून दिल्ल्या तुमकांय आमी जुजवाजाची ती ल्हान इमाज दवरून मान करूंक खुशी व्हरता. पाद्र्या बनव दयाकान मुखार या. मुगच्छनो गेल्या त्या आयतारा सांजेर हांगासर येवन बावटो उबारचे मुखांत्र फेस्ताक चालन दिल्लो आमच्याच सांजुजे वाज मंगळूर दक्षिण वराडो बिगारवार भोवमानादेक सिप्रियन पिंटो बापाक ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या परबेच्या संभ्रमाक आयिल्ल्या पाद्र्याबांक बेंगळूर थावन पाद्र्या पावला फादर पॅट्रीक आनी ताकाय वर्सांत एक पटी येवची संवय खंय ताजी आनी आज हांगासर ह्या फेस्ता संदर्भी तो पावला. फादऱ्या बाकी एक इमाज दिल्यार बरी म्हणून चिंतचें फादर जायते न्ही पण इफ यू गिव ए स्मॉल स्टॅच्यू आज हांगासर आमचे मदें पाद्र्या हांगासर पावल्यात. एकलो आमचोच पाद्र्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी आस्पत्रेच्या वखदाच्या डिपार्टमेंटांत थंयसर आढळते दर्जन वावर दिता आनी एकलो आमचो बोळा फिरगजेंत थंयसर सेवा दिवचो पाद्र्या. तशें हांगासर आमचे दोग दियाकोन आसात जाय की ह्या तांच्या हजरपणान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुणशेताची दबाजीक परब बऱ्यान जायचे म्हणल्या दिशेन जायते मिनत वावंटकाण वावरच्या मुडीपू फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनीस नवीन डिसोजा, कार्यदर्शी मनीस संतोष दीपक डिसोजा आनी 21 आयोगाचो संचालक लिओ मास्टर. तशें तांकां हाताक हात दिवन वावरच्या फिरगजेच्या 9 वाड्याच्या 9 गुरकारांक आनी प्रतिनिधीक, गवळीक परिशदेच्या संध्यांक, फिरगजीच्या संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी संध्यांक, पुणशेताच्या समितीच्या संध्यांक, तांच्या सहकारान खुदनांत रांदूंक, तरकारी सुटी करूंक, आयदनां धुवंक, जेवणाच्यो पंक्ती घालूंक, जेवण वाडोवंक कुमो केल्ल्यांक आनी करच्यांक, वजेच्या परशेवांत भाग घेवन वरवीं हाडून आयिल्ल्या फिरगजेच्या वाराड्याच्या आनी वाराड्यान भायल्यांक, वर्साच्या 12 म्हयने आपली निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या मुडीपू फिरगजीच्या सर वाड्याकारांक, प्रत्येक जावन फेस्ताक जें कितें जेवण तयार करतात आमच्याच वाड्याकारां संगाता मेळून थंयसर वावर करनासात. आनी आज आमचे मिसाचो संभ्रम इल्लो वेगळी जाल्ल्यान हांव इल्लेशें चडीत उलोवन आसा, कित्याक शिंदून जाला पूण तें उकडूंक आसा आनी उकडूनचें सगळें वेळार जावंक तुमी सकाळांनी थंयसर वेता आसतना सगळें वेळार जायचें म्हणल्या दिशेन सगळें तुमकां हांगाची खबर तुमकां दिवन आसा. आनी हांगासर तुमी वाटेर येता आसतना पळयल्यात थंयसर वाटेर घाल्लीं ती बंटिंग्सां, फेस्ताची भायली सोबाय चडोवच्याक रस्त्यांनी बंटिंग्स, बॅनरां घालूंक, कटआउट घालूंक, इगर्जे भितर आनी इगर्जे बावारी झाडून पुसून नितळ करूंक आदार दिल्ल्यांक, भक्तीक आचरण वेळार गायनाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनीस सायमन पायस आनी रंगीत ताळान गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर संध्यांक मुडीपू फिरगजींतली, वर्सभर साक्रिस्तीन सेवा दिवच्या मनीस फेलिक्स आनी सुनीता डिसोजा, हरी एक दीस स्टॉलांत आपले निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या सिस्टर फातिमा आमचे सुपिरियर तशें तेच्या दोगा सांगातींक सदांनीत हांगासर वावर करचो. आमचो मालगोडो मनीस लादेनाम तशें ह्या सुतराची जबाबदारी पळोवचो कॅल्विन कुटिना, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देव तुमच्या दराळ आशिर्वादा घालून दी म्हणून मागता. फेस्ताच्या देवस्तुताची मांडावळ घालून ती वेळार तयार करून दिवन
मिसा पयले आनी मिसा वेळार गरजेचे हिसारे दिवन देवस्तुती भक्तीपणान चलोवन व्हरूंक कारण करता जाल्ल्या मंगळ ज्योतीचो निर्देशक मनादीक बाब रोहित डिकोस्टा तुमकां आमी निजायकी आभारी जावन आसा. सगळी मांडावळ करून ताणें दिल्या ताका एक इमाज दिवची बरी निंगी. DSCच्या हंतार ताणें केल्लो वावर आनी केदाळाय सांगता आसतना हर एक कार्य ते करनासात आनी हांगासर आमच्या लागीं उलोवन आसात भक्तीपणा विशयान. देखून तांकां फादर तुमी मुखार येवन कित्याक मंगळ ज्योतीची जबाबदारी ह्याच वर्सा ताणें घेतली आनी हें तांकां पयलें फेस्त संभ्रम हांगासर मेळचो. देखून आमकांय व्हरतो संतोश. हांव चिंता हांवें दिवचे न्ही बिस्पांनी दिल्यार चड बरें कित्याक मंगळ ज्योती DSCच्या हंताचें. देखून गवळी बापा तावन ती इमाज तुमी घेवया. हांगासर तयार करून दिल्ली देवस्तुतींत भाग घेवन आल्तारीर आपले निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या दियाकोन डेन्झिल रोड्रिगस कुलशेकर थंयसर सेवा दिवन आसा आनी दियाकोन जीवन डिसोजा पाणीर फिरगजीन सेवा दिवन आसात. तांणी फाटल्या 3 दिसां तावन हांगासर तांचो वावर ताणें दिला. दियाकोन बापानो तुमकांय देव बरें करूं. कुमसारा मुखांत्र आत्मीक गरजांनी संगातपण दिल्ल्या फारंगीपेट कॉव्हेंताच्या याजकांक आनी संगातपण दिल्ल्या हेर याजकांक देव बरें करूं म्हणून आमी तांकां उल्हासितांव. कित्याक बसल्या तांकां उठोवंक वेळ मेळना आनी पाद्र्या म्हणालो फादर कुमसारा मस्त जाणात पाद्र्याबाक धाडया. हांवें सांगलें सेमिनरी गेल्लेत उणे पाद्र्याब जाल्लेत थोडे पूण तांतुले थोडे आयिल्ले हांगासर पावल्यात. देखून चडीत पाद्र्याब आयल्यार खंडीत जावन येतले. देखून हें भक्तीपण बरेंपण आमी जोडूंक हांगासर ह्या थळार आदार दिवच्या पाद्र्याबांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसाचेर काणीक जमयल्ल्यांक काणीक हाडल्ल्या सर भक्तिकांक मिसा दान घेवंक कुमो केल्ल्यांक दुडवा रुपार वस्तू रुपार वाहना मुखांत्र सेवे रुपार आदार दिल्ल्या दानीक आल्तार पुणशेत ग्रोट्टो फुलांनी सोबयल्ल्यांक जेवणा सलाक माटो घालूंक कुमो केल्ल्यांक सावंड सिस्टम नियंत्रण केल्ल्यांक लायटिंग्स केल्ल्यांक भक्तीक आचरण रेकॉर्डिंग करचें आनी प्रसार करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सांगात्यांक आनी हांगासर हर एका शुक्रारा आनी फाटल्या 3 दिसां तावन हें रेकॉर्डिंग करना आसा आमचो नायनल तरणाटो तुकाय आमी बरें मागता. कित्याक हास्कुऱ्या तोंडान ताणें हांगासर दिवचो वावर आमकां एक नमून मागया म्हूण बगता. कित्याक थोड्या फाटी ते रेकॉर्डिंग करतले बेजार येना आसा जाल्यार आमकांय बेजार बगता. ताचें तोंड पळयतना कशें तुजें जिवीत त्याच रितीर आनीक मुखार वचूं दी आनी तुज्या मुखांत्र थंयसर सगळ्या तुमच्या सिबंदीक जुजेवाज बाप आशिर्वादीत करून दी. स्टॉलांत वाहनां दवरच्या सुवातांनी पुणशेतांत वाते पेटोवच्या सुवातेर शिस्त सांबाळच्या आनी गरजेक पावच्या स्वयंसेवकांक सांजुजेवाज बापाचे सैनीक म्हणून तांकां नांव दिलां आसता आनी त्याच रितीर सकाळीं तावन काळोख पर्यंत तांचो वावर ते दिवनच आसात. वत ह्या दग म्हूण लेखीनासतना तान बूक पळयनासतना तांणी वावर दिला. जण चड आयले जाल्यार तांणी येता आसतना तांकांय थोड्या फाटी पुरा आसन बगता. पूण हें सर्व लेखीनासतना तांणी वावर हांगासर दिला. तुमकां सर्वांक जुजेवाज बापाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताच्या थळार तुमी वावर केला. हांव हांगासर थोड्यांत वर्सां पूण तुमी हांगासर शाबीत आसची आनी ह्या थळार तुमी सकड फिरगज घरांनी मुडीप घरांनी सांगातपण दिवन हें सगळें मुखारसून व्हेलां. आनी हांगासर रांदपाचें सकाळीं 4 वरार सुरू करतात. येवंक कातरूंक पुसूंक नितळ करूंक सगळें करतात. आनी तितलेंत न्ही सगळी मांडावळ ती जावंक आसा. हांगाची एक स्पेशल फेस्ता दिसांनी दनपाराचें जेवण आसा. म्हणल्यार आतां मीस जाताना समज जाता 5 वरांनी जेवण आसा. ह्या थळार मात्र उरल्या कडेन खंय म्हाका कळीत ना. आनी ताच्या उपरांत निमाणे मीस 7 वरार ताच्या उपरांत ती जेवण आसा. 3 फावटी मिसाक आयल्यांक जेवण दिवची एक बरी संप्रदाय आमच्याच लोकांनी रांदून करचें. आनी ती सर पळयता आसतना की तेंगी एक संतोश भोगता. ती व्हडली व्हडली आयदनां ती सगळीं तांणी एक सांगाता मेळून ते करचो वावर त्यो बश्यो दिवची ती सोबाय हें सगळें जावं पुरो त्या भक्तिकांक आनीक आकर्शीत करच्याक
तांणी जुजेवाज बापान तांकां दिवचें तें बरेंपण देखून हें सगळें ह्या थळार जाता. आयिल्ल्या भक्तिकांक तुमकांय दादोशी जाय जय, संतोशान वसा जय आनी गवळी बापानी दिल्लो आशिर्वाद घेवन जुजेवाज बापाच्या नांवी आमच्या घरांनी आमी आशिर्वादीत जावन फावा जय म्हणली आमची आशा जावन आसा. हे मुडीपूचें पुणशेत आज इतलें नावाडीक जाला जाल्यार हाच्या फाटल्यान वावुरलेले जायते जाण आसात. प्रमुख जावन ह्या सुवातेर फिरगजविकार जावन ह्या पुणशेताचे निर्देशक जावन सेवा दिल्लेले मनदीक बाब ऑल्विन डिकोना, मनदीक बाब अँड्रू डिसोजा, मनदीक बाब ग्रेगरी डिसोजा आनी मनदीक बाब बेंजामीन पिंटो तांच्या मुखेलपणार आनी कलमी नातिल्ल्या सेवेद्वारी आनी हांगासराच्या बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर इतल्या उंचायेक पावुल्लें पळोवंक खूब संतोश भोगता. आमी तांचो आभार मानता. पुणशेताचे ह्या महापरबेक पिरजेन मोडदोम दान जेवणाक फुलांक कडतिलेक वीज दिव्यांक ध्वनिवर्धकाक लाईव्ह प्रचाराक शामियानाक मटवाक बसकेच्या कादेलांक आमंत्रण पत्रेक आनी सजवणेक प्रयोजक जावन उदार मोन दाखयल्ल्या सर्व दानींचो हांव उपकार बावडटा आनी तुमच्या देणगेक देव धाराळ आशिर्वादा जुजेवाज बापा मुखांतर तुमकां फावो जावन दीत म्हणून मागता. ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತ ಆದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ किशू ಇವರಿಗೆ आणि सांगाताच हांगासर आमचे थोडे आसात. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. उपकार बावडतना जर कोणाची नामां सोडून गेल्या तर बक्षिया, कोणाची काही चडीत हांवें सांगलें जाल्यार उरले बेजार पावनाकात. तुमचें उदार मन आनी सेवा जुजेवाजाक कळीत आसा. तो देवा लागीं मागून सक्कड फावो करतलो. हांवें फकत तोंडान सांगचें, जुजेवाज बाप पळोवन देवा तावन तुमकां मागोवन दिवचो आनी जें कितें तुमी केलां ताचें तावन तुमी तें जोडा. कित्याक फकत हांवें देव बरें करूं म्हणचें जमल्या पाद्र्याबांच्या आमच्या गवळी बापाच्या नांवी. पूण जुजेवाज बाप तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद दितलो म्हणली म्हजी पातयणी तुमच्या बऱ्या वावराक. मोगाच्यानो आमचे मदें आयच्या दिसाक एक प्रधान पोशक जावन एक प्रधान पोशकाक 1.5 लाख म्हणून, पूण फाटल्या हांव येवन हांगासर 5 वर्स 4 वर्सांय ताणें पोशक जावनूच आसलो. पूण केदाळाय तो मनीस पळोवंक मेळनातलो. पूण ह्या फावटी येजच म्हूण सांगल्यान तो मनीस हांगासर पावला. आज फाल्यां ताच्या आवयचो जल्मालो दीस आनी त्या जल्माल्या दिसाच्या उडासान ताणें हांगासर कुमोक केल्या. हांव उलो दितां लिल्ली क्रास्ता तशें पुतान मंतू क्रास्ता तुवें मामीक मुखार आपण हाडून एक ती मोगाची काणीक जुजेवाजाची माज, कित्याक ती जुजेवाजाची भक्तीक आनी मंतू तिचो पूत मेलरॉय हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस ताचो संस्थो मॅड्रासान चलोवन आसा आनी ताचें बरें मन हरी एका फाटल्या वर्सा तो दिवन आसा आनी आज तो हांगासर पावला. देखून गवळी बापानी ताका ही एक इमाज दिवन, कित्याक मुखलें वर्स हांगासर फेस्त चलोवन आसता, आमचो उडास दवरून जुजेवाज बाप ताका आनीक आशिर्वादीत करूं म्हणली आमची आशा. गवळी बापानो तुमी थंयच रावा. फेस्ताक कुमोक केल्ल्यांक एक वात दिवंक आसा तुमच्या हातांत थावन. नांव पयल्या ब्रिन्स दानीने मुखार येवचें आनी ताचे मनाची वाद घेजे म्हूण विनंती करता. लिना डिसोजा एरमाड 1000 रुपये, नॉर्बर्ट लोबन कुटाम मोगारनाड 1500 रुपये, रंजीत
रणजित रनिटा कुटिना सुनंगडा 2000 रुपये, अलिशा अँड वेलिशा लोबो फजीर 1000 रुपये, अनिल विना लोबो फजीर 1000 रुपये, वेरोनिका डिसोजा चर्चवाड 1000 रुपये, रीटा डिसोजा नित्यादर 500 रुपये, लुविस वेगस तलपाडी 2000 रुपये, जॉन पिंटन कुटुंबा मेंबर 2000 रुपये, रिल्सन डिसोजा बजाल 1000 रुपये, राज फर्निचर मुडिपू 1000 रुपये, युजिन कुटिना सुनंगडा 1000 रुपये, तेरेजा फेराव पेरमानूर 1000 रुपये, हिल्स्टन जोशुआ डिमेलो ओमजो 2000 रुपये, हेन्सिल जोविटा डिमेलो ओमजो 1500 रुपये, शांती डिमेलो ओमजो 2000 रुपये, अँटोनी पायस पुत्तूर 500 रुपये, इनास डिसोजा पनीर 250 रुपीज, जे इंटिरियस जोसेफ कुटिना अँड कुटांबोळा 2000 रुपये, लोबो अँड फॅमिली मँगलोर 500 रुपये, किरण सुषमा डिसोजा मेंबर 1500 रुपये, रैना नोरण्णा मडिकेरी 5000 रुपये. कोणाचे पण नाव सोडून गेला या दानी अंग सरासर हजार आसा तर तांणी मुखार येवचे आनी तांची मनाची वत घेचे म्हणून विनंती करता. एक घडी बसया मागीर आमी मोकाळपत्र म्हणया. गवळी बाप आमच्या कडेन उलयतले. ह्या पुणशेताक व्हडा भक्तीन आयिल्ल्या सर्व जुजे वास बापाच्या भक्तिकानो मोगाळ भावानो भयणीनो, ह्या पुणशेताचो रेक्टर बापा सी रिबेल्लो ताणें आमकां भरपूर देव बरें करूं म्हणा मस्तू जुजे वासा विशयान आमकां सांगलां. ताणें केल्ली अजापां पळयता आसतना आमकां जिंट मारता. कितले पटापट गरजो पुरा जुजे वासान तांच्यो गरजो सुदारशिल्ल्यो की म्हणून. तशें म्हणटा आसतना आमकां तें धैर्याचें आमची भक्त जुजे वासा थंय चड हाजें. कित्याक जुजे वास जर तर इतले चड अजापां करूंक शकला जाल्यार आमचे थंय तो अजापां करूंक शकतलो म्हणलो तो बरोच आमचें तें आसाचें. देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान पयल्या सुवातेर फादर आशीष रेबेलोक आनी तो सहायक फादर आवीस प्रेरा हांव तांकां फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. जुजे वासाची विशेश बेसांवां आदार तांचेर हांव मागतां. तुमकां सुमेस्तांक म्हणलो हांवें शुभाशय पाठयले पूण आतां परतून जुजे वासाची आशिर्वादां बेसांवां आनी ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मोगाच्यानो तुमी हर एका वर्सा ह्या फेस्ताक येतात. आमी येवनूच आसा. फाटल्या 25 वर्सां जावन कळमीत नासतना हांव ह्या फेस्ताक आयलां आनी तुमी भोवशा सबार जाणां सुरू जावन येवनूच आसात. जुजे वासा ते आमकां समोग आमची भक्त हातूंत दिसून येता.
जुजेवासा तावन आमकां मेळची ती आशिर्वादां बेसावा खंडीत जावन ती सदांच तो दितलो म्हूण हांव बरोबर आसा तुमी बाबानो भयणीनो प्रत्येक तरान मोडी पोवच्या बाबा भयणीनो जुजेवास तुमकां परकी न्हय कित्याक हांव म्हणटा तें हांगासर तुमच्या मालगड्यांक तुमच्या सैर न्हयऱ्यांक तो मेळ्ळा तांकां ताचो बाबार्थ ताणें घट केला तांकां ताणें खूब सक्रामेंत दिल्यात तांची पातकां खूब जाणां मुखार बक्षिल्यांत आनी कसले गरज आसात त्या गरजो ताणें सुदारशिल्ल्यात देखून तुमच्या मालगड्यांक तो लागीं आसलो जाल्यार तुमी ताचो कुटुंबाची हो जुजे वास खंडीत जावन तुमकां लागीं आसतलो म्हणून तुमी खंडीत समजून काण घेवयात देखून जुजे वास तुमकां परकी जावं नजो जुजे वास तुमकां लागीं आसा म्हूण तुमकां बोगाचें कित्याक तुमच्या कुटुंबाच्यांक तो लागीं आसलो कुटुंबाच्यांची ताणें भेट केल्या तांकां ताणें बरेंपण केलां जाल्यार तें बरेंपण तुमचें थंय तें वाळोवन आयलां आनी तें येतलेंच म्हणून हांव सांगूंक खुशी व्हरतां बावट्याची मनशां बरवशाची यात्रिकां जेजू आमचो बरवसो आनी जेजूचेर आमी बरवसो दवरून नीज अखंड बावडतान आमी जिवूंक आसा हो संदेश आज शर्माच्या वेळार तुमी आयकला कितें तुमी घेवन वतात बरवशान तुमी जियेचे जेजू थंय अखंड बावार्थ तुमी दवरीचे आनी ह्या बावार्थान जिवन बरवशाची यात्रिकां जावन तुमचें जिवन तुमी जिवंक प्रयत्न करीचे काली भितऱ्या भितर न्ही आमी जिवची रीत आमी करची मेळटा आमी करचो वावर बावार्थी मनशांनी जिवचे तसलो जायचे बावार्थी मनशां म्हणून आमकां हेरांनी वळखचे बरी आमची जिणी आमी जियेचे आनी अशें आसतना बऱ्यो करण्यो बावार्थच्यो आमच्या जिणया मुखांतर दिसून येचे दुर्बळ्यांक ह्या वर्सा जुबल्याच्या वर्सा आमी चडांनी चड सांगातपणान जिवंक आनी बरें करूंक प्रत्येक तरान दुर्बळां धाकट्यां थंय पिडे आसता थंय गरजेवंतां थंय आमी कितें करता तें आमच्या जिणयेंत आमी करचो बऱ्यो करण्यो त्यो आमकां बावार्थाची यात्रिकां जावन आमी जियेता म्हणून दाखोवन दिवन दित तुमकां हांव बरें मागता सदांच ह्या भक्तीपणा वरवीं तुमची जिणी आनीक बरी जावन दी जुजे वास तुमच्या पसत विनंती करून दी तुमच्यो गरजो तुमकां सुदारसून दी म्हणून आशेवन ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन हांव प्रत्येक तरान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता देव बरें करूं सांजू जेवास बापा भगवंत कृष्णाचे कृपेन नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.